पर्वरे रोहन खवटेच्या बेसावाखाला पोलीस सरपंचाक धमकोवपाचो यत्न करतात। पर्वरे जंगल राज चल्ला आणि थळावो आमदार जो स्वताक कायद्या परस व्हडलो समजता ताचेर मुख्यमंत्र्याचे कसलेच नियंत्रण ना। पर्वरे जावपी गुन्यांवकारी घडणुको हातांत घेतल्यात। कोर्टात आदोगाद आणि जुईजांक जिवेशी मारपाच्यो धमक्यो येतात अशें एका वरिष्ठ आदोगादान कोर्टात सांगला। असो आरोप करीत काँग्रेसीन रोहनाचेर फार पेटयले। Senior lawyer, the most respected lawyers, Advocate Surendra Desai, in a particular matter of Parwari, he has made very shocking statement in the open court, saying that in Parwari particularly, the judges and advocates even are not safe. म्हणजे आम्ही जर खंयच्या एक लॉयराची पर्वरीन जर केस हातीन घेतली, ज्या मॅटरान पर्वरीचो आमदाराचो इंटरेस्ट इफेक्ट जाता आणि जो पर्वरीचो आता आमदार जो मिनिस्टर आसा रोहन खवटे, त्याच्या इच्छेचे विरुद्ध थंय जर कोणी कितेंय करपाक सोदता आणि तेजेर कोणाचेरय इवन जर पुलीस कंप्लेन जाता, कोणाचेर इनजस्टीस जाता जाल्यार ते मॅटर घेतले जाल्यारूय आमकां कोर्टान येवन ते आर्ग्यू करपाक सुद्दां भंय दिसता। म्हणजे ताणें रिफर करता आसतना इवन जजेसां सुद्दां हें भंयाचें वातावरण गोंयांत निर्माण जाता, हेजेर आख्ख्या कोर्टाचें लक्ष वेधून घेतलें। मेथर जो RTI एक्टिविस्ट, ज्याने एक कन्स्ट्रक्शनाचे विरुद्ध कंप्लेन दिली आणि पंचायतींतल्यान भायर सरून वयतकच 200 मिटरांचेर तेजो 2020 ताका ओपनली पेट्रोल घालून उजो लावन तेची हत्या केली वयता। सो ह्यो सगळ्यो घटना ह्यो पर्वरीकूच कित्याक घडटात? म्हणजे इज मिस्टर रोहन खवटे ट्रायंग टू मेक पर्वरी अ क्रायम कॅपिटल? म्हणजे वेगवेगळे क्रायमाचे कॅपिटल करपाक हे सगळे कंट्रिब्यूट करता काय कितें? आणि पर्वरी सारख्या शांतप्रिय गांव जो आशिल्लो एक टायमार, तो वेगवेगळे जे गांव आशिल्ले, पंचायती आशिल्ल्यो, तो सगळे शांतप्रिय केन्ना पीस लवी। आयज गेले 11 वर्सां 10-11 वर्सां जो पर्यंत रोहन खवटे तांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह जालो, तो मेरेन लॉ अँड ऑर्डर आणि अशे लोकांचेर अत्याचार, लोकांचेर अटॅक ह्याची वाड जायत आसा। अनेक प्रकरण मुखार आयले, ते म्हणजे साल्वादोर दमुंद पंचायतीचे, जंय सरपंचाक आणि तिच्या घोवाक म्हणजे कृष्णकांत राजेश सावयकर आणि रोशनी सावयकर, ही दोगांय एक्चुअली बीजेपीची। तसो आम्ही ते पॉलिटिकल हे म्हणून इश्यू घेयनात, पूण हो लॉ अँड ऑर्डरचो इश्यू। रोहनूय बीजेपीचो मिनिस्टर आणि ही दोगांय बीजेपीची, ही पंचायतूय बीजेपीची। तरी आसतना थंय अशें दिसून येता की जो लोकल आमदार आसा आनी मंत्री आसा बाब रोहन खवटे, हाका थंय पंचायतीन बदल करपाक जाय आणि बदल करपाक थंय सरपंचाचेर आणि पंचायतीचेर दबाव हाडटा। दबावाक ती बळी पडना म्हणून ताजे नंतर कोणाक तरी मुखार काडटात, कोण तरी गुजराता साकून येयल्लो नांव कितें, सुनील देसाय, तो येता आनी तो थंय एक पंचायतीचेर कंप्लेन करता करप्शनाची करपाक जाय आनी असल्या कंप्लेन इमिजिएटली रजिस्टरय जावपाक जाय। पूण ती कंप्लेन करून त्याच्या नंतर त्या कंप्लेनीचो दबाव हेंचेर हाडप आणि त्याच्या नंतर नेगोशिएशन चालू करप, ह्यो पुलीस कंप्लेनी आमकां नाकात। आणि तो देसाय अशें करून उलयता खूब जाणां कडेन की गोंयचे मुख्यमंत्री सुद्दां तेजे बोल्सा आसा। रोहन खवटे कडेन मागतात की हो एक पीस लविंग जो प्लेस आसा तो तूं क्रायम कॅपिटल करनाका, थंय भयभीत वातावरण करनाका। आज सगळे म्हणटा की पर्वरी एक जंगल राज जावपा पावला, कारण
थंय कायदो लॉ अँड ऑर्डर ना. रोहन खंवटे करता तो लॉ अँड ऑर्डर थंय. रोहन खंवटेक दिसलो की हो चोर जाल्यार पुलीस म्हणटा तो चोर आनी तेजेर रजिस्टर जाता. जर रोहन खंवटेक दिसलो हो क्रिमिनल जाल्यार पुलीस म्हणटा तो क्रिमिनल. आनी हें हांव सांगना, एक पुलीस ऑफिसराचो ऑडियो व्हायरल जाल्लो आसा जो पर्वरीचो इन्चार्ज आसा. आनी तो ह्या दोनूय राजेश सावयकर आनी तेची बायल रोशनी सावयकर हांकां आपूण हाडटा. आनी तो म्हणटा तुमचेर पुलीस कंप्लेन आसा. ह्या देसाय म्हणटा ताणें तुमचेर पुलीस कंप्लेन केल्ली आसा करप्शनाची. त्या ऑडियन तो विचारता पुलीस ऑफिसर कंप्लेन कशी कशी कितें कर म्हणटा. आपल्याक कांय पळय घेना ना. तुमकां पण 2 दिसां टायम दिता. तुमी हें चेंज करात आनी आमदाराक जें जाय म्हणजे रोहन खंवटेक जें जाय त्या पॅनलाक तुमी सपोर्ट करात जाल्यार तुमचें कांय जावचें ना. अरे पुलीस कंप्लेन केली जाल्यार पुलीस कंप्लेन इमिजिएटली एफआयआर रजिस्टर जावपाक जाय. हो सुप्रीम कोर्टाचो कायदो आसा. सुप्रीम कोर्टाचें रुलींग आसा. तुमी ती पुलीस कंप्लेन घेतात आनी तुमी नेगोशिएशन करतात. तुमकां जाय तो सरपंच करप, तुमकां जाय तो उपसरपंच करप आनी जाय त्यो इलिगलिटीज करप. म्हणजे गोंय राज हें तुमी विकतें घेतलेलें आसा. पर्वरीचो तुमी आमदार जालो म्हणटकीर तूं पर्वरीचो सगळो हे तूं डिसिजन घेतलो. पर्वरीचो तूंच कॉन्स्टिट्यूशन, पर्वरीचो लॉ अँड ऑर्डर तूं डिसायड करतलो. आनी हे पुलीस ऑफिसर कसले? तुमी पुलीस ऑफिसर गोवा पुलिसाक तुमची लॉयल्टी आसा काय एक मंत्र्याकय तुमची लॉयल्टी आसा?